Argan tuka sumian Gesù, hoglap tuka sumian Gesù. Gesù Cristo de mogaच्या भाऊ बहिणीनो, सिराकाच्या बुका भितर एक पयण या मागण्याच्या कार्यक्रमाक तुमकां हांव स्वागत करता. आयच्या दिसा आमी नियाळूंक वेता सिराकाचो आवाजवर 8 एक घडीभर आमी मागया. सर्वीस वर बाबा तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी तुजी सुवार्ता नियाळच्या ह्या वखता आमकां तुज्या आशिर्वादान भर, तुज्या पवित्रत्म्यान भर. ही सुवार्ता नियाळतना आमकां भलायकी लाभोवन दी, आमकां जाणवाय लाभोवन दी. तुजो पवित्र आत्मो आमचेर भरपूर मोपान तूं वत आनी ही सुवार्ता आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करून त्या प्रमाणे साक्ष जावन जिवंक आमकां तूं कृपा दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. घेवया आमी आवाजवर 8 वळो एक तावन विटनेस. मग छनो हांगा शाणेपणू आनी बुदवंतकाय विशांत आमी आयकता. बळवंत मनुष्याचो विरोध करिनाका, करशी तर तूं ताच्या हातांत पडटलोय. ग्रेस्त मनुष्या कडेन लढाई करिनाका, करशी तर तो तुज्या नासा खातीर आपल्या दुडवाचें वजन तुजेर घालतलो. कित्याक दुडवान जायत्यांचो नाश केला आनी रायांचें काळीज वांकड्या वाटेक ओडलां. वाचाळ मनशा कडेन तर्क करिनाका, उजार लांकूड दाळिनाका. अशिक्षीत मनशाच्यो चेष्टायो करिनाका, करसी तर तो तुज्या पुर्वजांक कळंक लायत. पातकाक पाट करतल्या मनशाची निंदा करिनाका. आमची सगळी अपराधी म्हूण मनांत धर, आमी सगळीं अपराधी म्हूण मनांत धर. म्हाताऱ्या मनशाचो तिरस्कार करिनाका, कित्याक आमच्या मदले थोडे म्हातारे जाताले. एक मनीस मोरतना संतोष भोगिनाका, आमकां सख्तांक मोरूंक आसा म्हूण मनांत धर. जाण्यारांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका, बगारतांच्यो सांगण्यो शिक. कित्याक फुडाऱ्यांची कशी सेवा करची म्हणून तांचे कडच्यान तूं शिकतलोय. म्हाताऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका, कित्याक ते आपल्या आवय बापाय कडचे शिकल्यात. तुवें कशें समजूंक जाय आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय म्हणून तांच्या कडच्यान तूं शिकतलोय. पातक्याचे इंगळे पेटयनाका, पेटयशी तर ताच्या जळत्या उज्यांत तूं लासून वेशी. हंकारी मनशाक तुका चिडावंक दिनाका, दिशी तर तो तुका तुज्याच उतरांनी सांपडावन घालूंक सोदीत. तुजे प्रास बळिश्ट आसलेल्याक रीड दिनाका, दिलाय तर तुवें तें होगडायलाय म्हणून लेख. तुजे तांकी भायर जामीन रावनाका, रावलाय तर तुवें फारीक करचें पडटलें. मनसुबेदाराचेर मकदमो करिनाका, कित्याक न्याय निर्णय ताच्या आदावाक पडटलो. उतावळी मनशा सांगाता पळण करिनाका, कित्याक तो तुजेर विघ्न हाडीत. तो फाटी फुडें चिंतिनासतना मुखार वेतलो आनी ताच्या पिशेपणा वरवीं तुमचो दोगांयचो नाश जातलो. रागिश्ट मनशा कडेन तर्क करिनाका, निर्जन जाग्यार ताचे सवें वचनाका. ताच्या दोळ्या मुखार रक्तपात म्हळ्यार कांयच न्हय आनी जंय कसलीच मजत मेळना थंय तो तुज्या आंगार पडटलो. मुर्खाची बोदू घेनाका, कित्याक मूर्ख कसलोच घुटू सांबाळूंक शकना. गुपीत सांबाळूंक जाय तें कांयच परक्या मुखार करिनाका, कित्याक हाचो परिणाम कितें जायत म्हणून तूं नेणाय. कोणूच मनशा कडेन तुज्या काळीज उक्तें करिनाका आनी तुजो संतोश पयस करिनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी वचता वचतना आमकां कळटा सिराकाच्या बुकाची गिरेस्त काय.
आमच्या सालत्या जिवितांत आमी कशें चल जाय, कशें आमी एकामेका माया मोगान जिये जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आमचे थंय प्रुडन्स आसा जाय, चतुराई आसा जाय. सादेपणाय सारकें पारव्या बरी, पूण चतुराई आसा जाय. कोणा कडेन खंय कशें उलयता, कशें चलता, सगळ्या कडेन थोडे फावटी आमी हांगा पडटा आमचें जिवीत. ते जाल्यार त्या मनशाक मोल आसना. आज आमकां नीज मोल आमी होगडावन घेता. कित्याक होगडावन घेता म्हळ्यार आमची अस्कतकाय आमी भायर घालता. आमची अस्कतकाय आमी भायर घालची न्ही, आमी देवाक समर्पण दिवची, देवाच्या सक्तेन आमी जियोवचें. त्या खातीर आमकां मागणें देवाचें उतर कितें करता, देवाची वाट दाखयता, कशें जिये जाय दाखयता, खंयच्या वाटेन चल जाय कळीत करता. त्या खातीर आमी बेश्टेंच मागणें करना. सकाळींचें मागणें या 2 वरांचें 3 वरांचें या संजेचें मागणें आमी करता. कित्याक ही नोवेनां धरता आमी सुमयेच्या वाटेन समको जाय, चल जाय. पयलें म्हजें तें परिवर्तन जाय, म्हजी वाट सारकी जाय. त्या खातीर हांगा सबार विशय तुमी पळयल्यार पळया, बडवंता विशयान सांगता, ग्रेस्ता विशयान सांगता, वाचाड विशयान सांगता, अशिक्षित मनशा विशयान सांगता, दान धर्म विशयान सांगता, पदकां पाठ करच्या विशयान सांगता, उतर प्रय पावलेल्या विशयान सांगता, ताजे उपरांत मरणा विशयान आमकां सांगता, जाण्याऱ्यांच्या उतरां विशीं सांगता, म्हाताऱ्यांच्या उतरां विशीं आमकां सांगता. तशेंच आमकां सष्टनाचे आशिर्वाद कशें मेळटले, हांकारी जायनाशें कशें जिये जाय. रिणा विशयांत आमकां सांगता, सत्राय दिता. जामिना विशयांत आमकां जामीन रावता न्ही आमी कोणाक बेल मेळच्या खातीर. मनसुबेदारा विशयांत सांगता आनी उतावळी मनशा विशयांत आमकां सांगता. ताजे उपरांत आमी पळयता रागिश्ट मनशा विशयांत ती आमकां सांगता, मुर्खा विशयांत ती सांगता. म्हळ्यार हर एक विशय ह्या शिकोवणेंत सिराकान घाल्यात आनी सिराक आमकां दाखयता ह्या संवसारांत आमी जियेतना कशें जिये जाय गे म्हणून. घेवया एक सुत्रां हांगा आमी. बडवून मनशाचो विरोध करिनाका, करशी तर तूं ताच्या हातांत पडटलो. बुजवून जाल्ल्या मनशाचो विरोध कर, कितें फायदो. म्हळ्यार तुमी चिंता, एक उंदरान माजराक बेस्टोंक जाता, एक ल्हान मुंगूस आसा व्हडल्या आश्वेला बेस्टोंक जाता, अस्तीक बेस्टोंक जाता, जायना. त्या खातीर कितें सांगता गे म्हळ्यार बडवून मनशाचो विरोध करिनाका, बडवून मनशाचो विरोध करिनाका, करशी तर तूं ताच्या हातान पडटलो. कित्याक तूं हातान पडोवन तूं होगडायताय, कित्याक तुजी मानमर्याद होगडायताय. तूं बडवून तूं देवाच्या हातांत राव. कित्याक थोडी आसात जाय म्हणून न्हू आमी म्हणटा वणटीक तकली मारतात म्हणटात, नातल्यार एका पत्राक तकली धाडयतात जाय म्हणून वचून. म्हळ्यार हाचो अर्थ स्वता विरोध राव म्हण न्ही. स्वताचे ते आनीक हांगा आमच्या जिवितांत जियेतना ग्रेस्त मनशा कडेन लढाय करिनाका. कित्याक तूं लढाय केल्यार तूं जिखचो नाय. करसी तर तो तुज्या नासा खातीर आपल्या दुडवाच्या वजन तुजेर घालतलो. पण हांवें वचून एक ग्रेस्त मनशाचे कंप्लेंट दिल्या म्हणचिंत. तो रॉंग जाल्यार कंप्लेंट आमी निती खातीर धांवता, रडता, पुरो करता, पयशे दिवन लॉयरांक घेता, जड्जांक घेता आनी आमकां मेळचें आसलें आमकां मेळनातलें बरें करता. दुडवाचें वजन. पळय जाणवाई बूक आमकां सांगता, जाणवाय जाय तुका म्हळ्यार तुज्या जिवितांत हट्टारे जिवंक जायना, तजवीज करन तुवें जिवंक आसा. यू शूड हॅव डिस्क्रिशन. यू कॅन नॉट लिव लायक एन एनिमल. ती गाली तांच्या कितें म्हळ्यार सेन्सेशनान जियेतात. म्हणून आज तूं मनीस जावन आसा, त्या खातीर ग्रेस्त मनशा कडेन लढाय करिनाका. करशी तर तो तुज्या नासा खातीर आपल्या दुडवाचें वजन तुजेर घालतलो. कित्याक दुडवान जायत्याचो नाश केला आनी रायांचें काळीज वांकड्या वाटेक वडलां. दुडवान जायत्याचो नाश केला. आयका, आज आमी आयकतना कितलीं जाणां आमी दुडवा वरवीं नाश जाल्या. आमी ग्रेस्त जावन अन्याय केला, बुडवून मनीस जावन आमी अन्याय केला. ह्या वांकड्या वाट्याक आमी गेल्या. जेजू सांगता तुमी दुडवाची देवाची सेवा करूंक जायना. कित्याक तुमी एकाक तिरस्कार करतल्यात आनी एकल्याचो मोग करतल्यात. आज आमी दुडवा फाटल्यान पडलो जाल्यार, संवसारा फाटल्यान पडल्या जाल्यार आमचें काळीज देवा तावन पयस आसा म्हण अर्थ.
त्या खातीर थोडी दुडू 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 म्हणून अर्दे रस येतात 50-60 नास जातात. हांवें पळयल्यान कितलींशीं जाणां दुडूवा खातीर जीव वगडायला. जीव गेल्यार कितें फायदो? त्या खातीर हांगा कितें सांगता सिराक, दुडू सूख न्ही, बॅलन्स कसो करताय, मॅनेज कसो करता. दिस इज द मॅनेजमेंट. तूं ऑफिसान मॅनेजमेंट CEO जावंक पुरो, घरा लायफांत मॅनेजमेंट करूं शीक. वाचाळ मनशा कडेन तर्क करनाका. वाचाळ मनीस कोत्ता तो वाटा 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 उलयता आनी वाचाळी तो रॉंग जाल्यार तो रायट म्हूण सांगता. उजारलांक उडदाळी नाका. वाचाळ मनशा कडेन उलोवचें म्हळ्यार उजारलांक उडदाळचें, आमकां सुलपावन घेवचें. त्या खातीर तुवें वाचाळ जायनाका, वाचाळ मनशा मुखार पडनाका. अशिक्षीत मनशाच्यो चेष्टायो करिनाका. करची तर तो तुज्या पुर्वजांक कळंक लायता. पळय, अशिक्षीत अनएड्युकेटेड म्हणटा आमी थोडे फावटी ते कितें करतात, तुमी तांचे कडेन चेष्टायो करूंक गेल्यार तुमच्या पुर्वजां वयर नाका जाल्लें उलयतात, नाका जाल्ल्यो गाळी सोवे हें सगळें तुमी पळयलां जावं पुरो लायफांत. कित्याक आमी म्हणटा अनएड्युकेटेडा बरें करता न्हय सायबा, अशिक्षिता बरें करता. वय अशिक्षीत तो, पण शिक्षण शिकपान मेजी नाकात, इस्कॉलाच्या शिकपान मेजी नाकात. तुम्ही इस्कॉलाच्या शिकपान मेजल्यार शिक्षीत जाल्ले अशिकपी आसात ह्या संवसारांत. शिक्षण मेजचें ताजें नॉलेज, ताजें बरेंपण. कितलींशीं आमची पुर्वजां मलकाडा इस्कॉलाच्या बागेर पडोवनात तांणी, पूण ती शिक्षीत. कुटो मॅनेज केला तांणी, आसलो जॉब तांणी मॅनेज केला, जीवन मॅनेज केला, मागणें तांच्या जिवितांत आसलें. आज शिकले हांव बरो गोत्त आसा, आमी ह्या संवसाराच्या माज्यांत बिजी जावन गेले. हांव पळयल्यार आमची पुर्वजां 4थी शिकल्यारी, 8वी शिकल्यारी या थोडी 3 या 4 शिकल्यारी भारी तकलेवंत जावन आसलीं, सत्यवंत जावन आसलीं. वाचाळ मनशा कडेन तर्क करिनाका, उजारलांक उडदाडी नाका, अशिक्षीत मनशाच्यो चेष्टायो करिनाका. करशी तर तो तुज्या पुर्वजांक कळंक लायत. पथकाक पाठ करतल्या मनशाची निंदा करिनाका. आमी सगळीं अपराधी म्हूण मनान दवर. सांग पुरो, तुमी पळया विश्वपदाची ओपारस घेया, पथका पाठ करून पाठी येयला धाकटो पूत, व्हडलो पूत घरा भितर येना, निंदा करता, बापायक सांगता कलवंत लागीं गेल्लो तुजो पूत. आमी सांगच्या न्हय ओ तो गुत्तू न्हय म्हाका पयलें कितलो पियेतलो म्हणून, अय्यो तो कितलो चेडवां पिसो म्हणून, कसलो रावडी आमकां गुत्तू न्हय. ताच्या हाताक घाल्या व्हडलें प्रवचन करता, हाताक घाल्या व्हडलें मागणें मागणें म्हणून मायकी कणे न्हू मागणें करता तो म्हूण नाकात. जावं पुरो, हर एकल्याक एक फाटल्यान जिवीत आसता. तें फाटल्यान जिवीत कोंकून 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 लगड काडी नाकात. जावं पुरो, पती पत्नी मदें थोडे फावटी घडटा, अक्रम संबंध पत्नीसो या पतीसो तुमकां कळटा. जालें, तुमी बोगसाणें दिलें, ताज्या उपरांत केदाळाकी कितें जाता तें भायर हाडनाकात. तें कितें जाता, तें तोपता दुखता, ताका परत पथका तुमी कारण जातात. त्या खातीर हांगा कितें सांगता जाणवाय आमकां, पथकाक पाठ करतल्या मनशाची निंदा करिनाका. आमी सगळीं अपराधी म्हूण मनान धर. आमी सगळीं अपराधी, वी आर ऑल सिनर्स. म्हाताऱ्या मनशाचो तिरस्कार करिनाका. कित्याक आमचे मदले थोडे म्हातारे जाताले. तुमी पळयलां जाल्यार 3रो अवस्थवरांत हांवें तुमकां वाचलें 8 सिराक 3:8. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करणेन ताका मान दी. आनी हांगा कितें म्हणटा, म्हाताऱ्या मनशाचो तिरस्कार. बाबू म्हातारो जावं पुरो, आवय म्हातारी जावं पुरो. आज म्हातारो म्हातारी जातना तांकां आमी कितें म्हणटा, आपयना नांवान, बाबा माय न्हय, म्हाताऱ्या म्हातारी. खंयगे आश्रमांत व्हरून घालता, खंयगे तांकां वाटेर सोडटा. कितलींशीं जाणां करतात तशीं, सकड म्हूण हांव सांगना, थोडी बऱ्यान पळयतात. कित्याक आमचे मदले थोडे म्हातारे जातले, आमी म्हातारी जातले. हांव आज फादर फ्रँकलीन तरणाटो असो जावं पुरो. जालीं 40 वर्सां पर्यंत जालीं म्हाकाय. आनी एक 20 वर्सांनी कसो आसतलो वाचून उरल्यार म्हातारो जातलो, केस येतले, पिकतले, आनी ही आमच्या कुडीची कात सुकतेली. हें सगळें कॉमन. वी हॅव टू प्रिपेर टू बी. आमी कितें म्हण आमी तयारी करी जाय. त्या खातीर म्हाताऱ्या मनशाचो तिरस्कार करिनाका. कित्याक आमचे मदले थोडे म्हातारे जातले. म्हाका उडास आसा, थोडी म्हाका सांगतात, वो म्हज्या देवा कितलो बरो तो नातू तो. कित्याक ताणें सकड म्हाताऱ्या कडेन तो उलयता. मिसाक येतना तांच्या लागीं सकड तरणाटे मेळोंक सुलाभ न्हय. आनी म्हातारो वचून बेसाव मागचें, कसो आया बा, देव तुका आशिर्वाद करूं दी पुता, कोणाचो पूत तूं.
पण आज उतर प्रायर पावल्यांच्या कडेन तुमी उलयतना कितलो संतोश जाता. तुमी पण तुमच्या घराय वडिलां आसात जाल्यार तांचो तुमी मोग करा, पोस करा. एक मनीस मरतना संतोष भोगी नाका. आमकां सकाळां मरण आसा म्हूण मनान धर. आज आमी म्हणून बरो कोरोनान तो मेलो की बरें जालें, अवघडान तो मेलो की बरें जालें, हार्ट अटॅकान गेलो की बरें जालें. कोणी मरतना बरें जालें म्हणा नाका. जावं बरो तो कितलोय पत्की, तो हिटलर जावन दी, तो जुदास जावन दी, आमी ताच्या आत्म्या खातीर मागल जाय. आमी जजमेंट दिवचे आमी न्ही, तीर्प दिवचे आमी न्ही. कोणीय जावन दी, तो खंयच्या राजकीय पार्टीचो मुखेली जावन दी, ताणें आमकां मस्त दुखयलां. आमचें काम कितें? मागचें. त्या खातीर एक मनीस मरतना संतोष भोगी नाका. आमकां एक दीस मरोंक आसा. केदळ आतां मरण आमकां कळीत ना. पयलें पुरो 80-90 जाता मरताले म्हणटाले. आतां तशें न्ही. आतां ह्या कोरोनान तरणाट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक व्हरने ते आसा. आमी तयार रावूंक जाय. सुमये सांगत आमी रावूंक जाय. एक मनीस मरतना संतोष भोगी नाका. आमकां सगळ्यांक मरूंक आसा म्हणून मनान धर. जाणाऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. बगार तांच्यो सामन्यो शिक. कित्याक फुडाऱ्यांची कशी सेवा करची म्हणून ताचे कडचे तूं शिकतलोय. त्या खातीर आमकां जाणारी जाय. सबार मोठी आमच्या लायफान जाणारी मेळटात. म्हाका कोत्ता आसा की आजाक जावन कितले जाणारी आजाक आसा कितें जालां जाल्यार मस्त जाण म्हाका जाणारी आजाक रिलिजियसा मेळ्ळ्यात. मस्त जाणां तांचे लागीं हांवें आयकलां, उलयलां, ह्या आत्मीक कावन्सिलींग समालोचन हांवें केलां. कित्याक तांची जाणवाय, तांचे प्रोत्साहाची उतरां आनी तांणी दिवची रीत हें सगळें आमकां जाय. जाणारी आमकां केदाळ्या आमच्या जिवितांत जाणारी वडिलां, जाणारी आमी तांचो मोग करीत. आमच्या बिरकस कुटुंबांत आसतात, आमच्या वाड्यांत ती जाणारी आसतात. तुमी पळया सगळ्या कडेन तुमी एक डिस्कस केल्या उपरांत जाणाऱ्या कडेन वचून एक तुमचें तें सांगल्यार तो करेक्ट तुमकां माहिती दिता, करेक्ट सांगता कितें जातलें, कशें जातलें. पळय जाणाऱ्यांक ते एक विशेष देणें देवान दिलां. त्या खातीर जाणाऱ्यांचो उतरांचो तिरस्कार करिनाका. आज जाणारी आमकां हो बायबल, हो सिराक, ताचे उतरांचो तिरस्कार करिनाका. बगार तांच्यो सांगण्यो शीक. सबार सांगण्यो आसात, आमकां वता आसा. सबार आमच्यो सांगण्यो ह्यो म्हणयो आसात. कित्याक फुडाऱ्यांची कशी सेवा करची म्हणून ताचे कडचें तूं शिकतलोय. तांणी कशी सेवा केली, पण ह्या सेवा केल्ली ती सकट जाणारी, ती सुनू, ती माई, तें धूव, ती सकट जाणारी दीस जावं. म्हाताऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. कित्याक ते आपल्या आवय बापाय कडचे शिकल्यात. तुवें कशें समजूंक जाय आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय म्हणून तांचे कडचें तूं शिकतलोय. त्या खातीर घरा उतर प्रायर आसात. आळ्या पुता हांव एक सांगता आबू आयक न्हे. ते घेवंक जाय की घेवंक जाय म्हाका तूं तसबीज कर. आज हांवें पळयलां थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार घरा सगळो जागो बरो वांटून दितात. आवय बापय कोणशाक पडटात. पळया त्या आवय बापयन तुका वागयलां, कसलें रेस्पेक्ट. ताका जेवण दिल्यार काण दिल्यार न्ही पावना. तें आमी सुण्या माजरांक दिता. जावं पळयलें तीक्ष्ण वय. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी घरा जिवंत आसून मेल्ल्या बरी जातात ती. पूत उलयना, सून उलयना, भुरगीं उलयना, सकट बिजी, टायम ना. त्या खातीर म्हाताऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. आमकां देख देणें थोडे फावटी तांचे लागीं बसून आयकुचें आसा. पळया सबार फावटी गेल्या त्या 1-2 वर्सां पयलीं हांव गांवांक येतना एकलो म्हजो मित्र परगांवांत आसा, गालफांत आसा. तो म्हाका सुमार 7-8 जाणांच्या उतर प्रायच्या घरा पोंदोन गेलो. ती 90 म्हळ्यार 90, 80, थोडी 70+, थोडी बेड्डार आसात. आनी एक तांचे कडेन उलयता एक संतोश पळयचे, मुखार म्हळ्यार परसड पळयचे, पुता म्हणून. आनी तातूंय एक पात्र्याक गेला म्हणटा तुमी चिंता कितलो संतोश. म्हजो हात धरलो सुरू हांव एंड वचतांनी सोडूं ना. म्हाका तांकां खुशी. मागीर हांवें विचारलें म्हाका बेसांव दी माय म्हणून. कित्याक ती वडिलां आज खंयच्या कुटुंबांत वडिलांक जागो आसा. वडिलांक आमी पळयता आमचो कुटुंब बरो नमतात आशिर्वादांनी. त्या खातीर म्हाताऱ्यांच्या उतरांचो तिरस्कार करिनाका. कित्याक ते आपल्या आवय बापाय कडचे शिकल्यात, तेय आपल्या आवय बापायचे कडचे शिकल्यात. तुवें कशें समजूंक जाय आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय म्हूण तांचे कडचे तूं शिकतलोय. पातक्याचे इंगले पेटयनाका. पेटयशी तर ताच्या जळत्या उज्यान तूं लासून पडची. पातक्याचे इंगले म्हळ्यार तुज्यो ओडण्यो त्यो पेटयनाका. समोर कोणाक कळीत ना म्हूण चिंतून अक्रम, अन्याय, अनैतीक जियेनाका. त्यो तुका लासून काडटल्यो.
हंकारी मनशाक तुका चिडावंक दिनाका. दिशी तर तो तुका तुज्या सुत्रांनी सांपडावन घालूंक सोदीत. त्या खातीर हंकारी मनशा कडेन कशें डील करी जाय. पण हांगाय आमकां जाणवाय जाय, कित्याक ताजें कॅरेक्टर आमकां कोत्ता असो तो हंकारी बडाय उलोवचो. ताका चिडावंक दिनाका. मनशाक तुका चिडावंक दिनाका. दिशी तर तो तुका तुज्याच उतरांनी सांपडावन घालूंक सोदीत. कित्याक म्हळ्यार ताजो हंकार तसो. आनी तुय हंकारी जायनाका. तुजे प्रास बळिश्ट आसलेल्याक रीण दिनाका. दिलाय तर तुवें तें वडायलें म्हणलेक. हांवें वचून बळिश्ट आशिल्लो मनशाक रीण दिवंक हांवें जायना. कित्याक तो कॅरच करना म्हाका. मागीर काणी गेल्या उपरांत कालें करताय तूं. म्हाका स्वभाव भयणीनो सपारपटी जाल्लें आसा. बळिश्ट मनीस थोडे फावटी तुमच्या लागीं येवन घेतलें, मागीर ते तुमकां लागींच करनात. सबार जाणांक जाता. गांवांत परगांवांत तुमी काम करतना तुमी दिले ताज्या गरजेक, पूण जो मनीस तो घेतला पळय तो फाटीं दिना तो ताका शिराप जातलो. कित्याक ते ताजे पयशे न्हय, हाज्या कश्टाचो घाम ताका ताणें लेख दिवंक आसा. तुजे प्रास बळिश्ट आसलेल्याक रीण दिनाका ही एक जाणवाय. दिलाय तर तुवें तें वगडायलाय म्हणलेक. तुजे थांकी भायर जामीन रावनाका. पण आज आमी बेल थांकी भायर वचून रावनाका. आज कितले जाणां जालां वचून जामीन रावल्यांत तांणी आयल्या उपरांत आनीक भरचें पडटा, पयशे भरचे पडटा. रावलाय तर तुवें फारीक करचें पडटलें. चिंत 20 फावटी चिंत. परत खरी इश्टागात आसा वय तुवें खरी येत. पूण तो मोस करता म्हूण तुका कळटा, मागीर मागीर मोसाक तूं बली जायनाका. तुजें जिवन पाड करनाका. मनसुबेदारा कडेन मनसुबेदाराचेर मोकदमो करिनाका. मनसुबेदार म्हळ्यार जड्ज. जड्जाचेर वचून मोकदमो करिनाका. कित्याक न्याय निर्णय ताच्या हातावाक पडटलो. आनी आमकां वता आसा कितें जातलें म्हणून तांकां एका लॉयराक, एका जड्जाक हर एका लॉचे लूपहोल गुणे म्हणून कळीत आसा काय. आमी सबार पोटी आमचे सबार समस्या आसात पळयात. आमी आमच्या मदतीर सुचस बरें बाबावांचे, भयणीचे, कुटुंबांचे, जाग्याचे आस्ती कितेंय आसूं दी, लॉयरा कडेन या कोर्टाक तें लास्ट हंत म्हळ्यार आमकां न्हीज जावन ते अन्याय जाला ते लास्ट हंत. त्या खातीर कितें करतले, पयले बरें आजाक न्याय करतले, ह्या मालगाडे न्याय करतले, कुटुंबांत न्याय करतले. कित्याक एक समाधान करी जाय. नाजाल्यार कितें जाता थोडे फावटी आमी आमचो हंकार पळय हांगा हंकार जिद्द धरल्यार म्हाका कळीत आसा एक 5 सेंट्स जागे खातीर प्रायम सिटींताच्या जागे खातीर 5 जाणां भयण्यो कुटुंबां 20 वर्सां कोर्टांत झुजल्यांत. 20 वर्सां न्हीज जावन ते 5 सेंट्स जागो 20 वर्सां झुजले पयशे आहा पळय तांणी त्याच सिटींत आनी एक एकरो जागो काणी घेतलो. ताज्या उपरांत तांकां बूद आयली. कित्या वाडो उपरांत 20 वर्सां उपरांत. ताज्या उपरांत सांगाता बसून राजी जावन तांणी ती राजेर काडली. एक सांगणी ह्या कानाडे भाशेन खेट्टा मेले बुद्धी बंतू हाडटा मेले ओले वरी ते पुरो जाल्या उपरांत बूद आयली. तशें जावचें नाका. त्या खातीर हांगा जाणवाय पळय मागणें हें पवित्र रूप आमकां कितें करता, मजत दिता. त्या खातीर मनसुबेदाराचेर मोकदमो करिनाका. कित्याक न्याय निर्णय ताच्या हातावाक पडटलो. उतावळी मनशां सांगता पयण करनाका. उतावळी म्हळ्यार तो उलोवन सस्ता. कित्याक तो तुजेर विघ्न हाडीत. तुका कळीत ना तो केदळ विघ्न हाडीत म्हणून. तो फाटीं फुडें चिंतिनासतना मुखार वेतलो. उतावळी मनीस फाटीं फुडें चिंतिनासतना मुखार वेतलो. आनी ताच्या पिशेपणा वरवीं तुमचो दोगांयचो नाश जातलो. उतावळी मनशाच्या पिशेपणा वरवीं दोगांयचो नाश जातलो. रागिश्ट मनशा कडेन तर्क करिनाका. पण आमकां कळीत आसा रागिश्ट मनीस कोण कितें करता ताच्या कडेन तर्क करूंक वचनाका. थोडे फावटी तें सारकें न्हय वगेस पळया थोडो मस्तू आमच्या प्रॉब्लेमांक समस्यांक जाप मौनपण कोणा कडेन आसा दॅट्स द रिचनेस. सायलन्स इज ग्रेट एन्सर. तें कितें म्हळ्यार तें सायलन्स हील करता आनी तुमकां देव थंय प्रेरण दिता. रागिश्ट मनशा कडेन तर्क करिनाका. निर्जन जाग्यार ताजे सवय वचनाका. रागिश्ट मनशा सांगता ताच्या दोळ्या मुखार रक्तपात म्हळ्यार कांयच न्हय. तो मर्डर करून उडयता, लगड काडटा, ताका कितेंच न्हय. आनी जंय कसलीच मजत मेळना थंय तो तुज्या आंगार पडटलो. खंय मजत मेळना थंय तुज्या आंगार पडटलो. मुर्खाची बुदू घेनाका. मूर्ख म्हळ्यार फुलीश. हाचो थोडे एडवायजर आसतात आमकां फुलीश एडवायजर्स. थोडे फावटी आमी पडटा आमच्यो कंपनी बुडतात आमी रडता. पळय मुखाचे पळय ना मुर्खाची बूद घेनाका. कित्याक मूर्ख कसलोच गुटू सांबाळूंक सकाना. गुपीत सांबाळूंक जाय तें कांयच परक्या मुखार करिनाका. गुपीत सांबाळूंक जाय तें कांयच परक्या मुखार करिनाका. कित्याक हाचो परिणाम कितें जायत म्हूण तूं नेणाय. हाचो परिणाम
कितें जायत म्हणून तूं नेणाय. कोणूच मनशा कडेन तुज्या काळीज उक्तें करिनाका. मेळ्ळ्या कडेन तूं सांगून वचनाका. त्या खातीर आमकां खरे इश्ट जाय, आमकां वांटून घेवचे जाणारी व्यक्ती जाय आनी तुजो संतोश पयस करिनाका. कशें भाव भयणीनो, कितली वर्ती जाणवाय आनी कितलें वर्तें आमकां एक शाणेपणांनी बुदवून कांय विशांत आयच्या ह्या वाचपांत आमी आयकलें. जावं बरो आमी आमच्या जिवितांत जियेतना हें गरजेची. म्हजो एकच उद्देश कितें म्हळ्यार ह्या बायबलाची गिरेस्त काय कितें पळोवया. आमी कितें वाचता सवकास वाचया. सबार पोटी वाचतना कितें करता पळयल्यार म्हजो बायबल तुमी पळयल्यार आमी मार्क करून घेता हांगा. ताजे उपरांत हांगा हांव बरयता, पेन्सिल कान घेवन हांगा बरयता. हांगा बळवंत, ग्रेस्त, वाचाळ, अशिक्षीत, दान, ह्या उतरप्रायी म्हाताऱ्या विशयान कितें आमकां एक शिकोवंक जाता. आमकां हो देवाचें उतर नीज जाणवाय आमकां फावो करता. तर आज आमचें जिवीत आमी नियाळया. हांवें सांगलें ह्या बुका भितर पळयण म्हळ्यार आमचें एक आत्मीक पळयण. आमी मस्त पळयण करता. वेलांगणी गे, होली लँड, पवित्र जाग्यांक गे, मुडिपू गे, ह्या कारकोळ गे, हरिहरा गे आनी साबार जाग्यांक आमी वेता, डोरनाहळ्ळी गे. पूण आज ह्या आत्मीक पळयण ह्या पवित्र सोल्ल्या भितर करतना आमचें क्रिस्ती जिवीत कशें जियेवियत आनी कशें बडोवत जावियत कितली जाणवाय आमकां देवाचें उतर दिता. थोडे फावटी आमी चिंतता आमी नॉलेज बरो म्हणून ह्या कित्याक गुगल तांतू हांतू सकट सोदूंक येता. तें नॉलेज दिता आमकां, पूण बायबल जाणवाय दिता. वेबसायट्स कॅन गीव यू नॉलेज, बट द वर्ड ऑफ गॉड कॅन गीव यू विजडम. तें विजडम आमकां दिल्ल्या देवा अर्गां दिवया. आज आमी मागया ह्या उतरांच्या आदाराचेर. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां वगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. सिराकाच्या ग्रंथा भितर आमी पळयण करते आसा. तुवें हो ग्रंथ विवरण दिवंक म्हाका दिल्ल्या तुज्या प्रेरणा खातीर हांव अर्गां दिता. जें कितें ह्या बुकान तुवें बरयलां सिराका द्वारे आमकां एक पेकोवणू, आमच्या जिविताक मार्गदर्शन, आमचें जिवीत ह्या सुवार्थेच्या उतरां प्रकार बांदून हाडूंक जेजू तूं आमकां उलो दिताय. आनी तुज्या उतरांनी ही जाणवाय आमी पळयता आनी ही जाणवायची उतरां तुज्या सुवार्थेन संपूर्ण जातात. आज बाबा सगळ्या संवसारा खातीर हांव मागता. सुवार्ता कितल्याशा जाग्यांनी आनीक वचोंक ना, कितल्याशा राष्ट्रांनी वचोंक ना, कितल्याशा हळ्यांनी वचोंक ना. थंय सुवार्ता तूं वाट उगड सुवार्थे खातीर. आयच्या दिसा आमकां माध्यद्वारे द्वारे, व्हॉट्सअप, ईमेल, फेसबुका द्वारे, युट्यूबा द्वारे आनी चॅनलां द्वारे आमकां तुवें अवकाश दिलाय. साबार याजक, रिलिजियस, दियोसिसीच्यो हे मिसांव करते आसात. हे मिसांवांनी की बुडोवन मापान करूंक आमकां बोळ गटाय सकत दी. आमी कितें परगट करता तें हर एकल्याक पावोवन दी, हर एका कुटुंबाक पावोवन दी, हर एका भुरगे बाळांक पावोवन दी. हे आमचें प्रयत्न जावन आसा. सुवार्थेचें मिसांव म्हळ्यार तुजो आशिर्वाद हर एकल्याक लाभ जाय. तुजी जाणवाय हर एकल्यांनी जाणा जाय. त्या जाणवायेंत आनी जिये जाय. त्या खातीर तुजो पवित्रत्व आमकां पाठाय. आयच्या दिसा जें कितें आमी हांगा विवरण दिलां तें आमच्या काळजांत रुतां जावं दी. तें आमी आमच्या जिवितांत अनुसरसून जियो करपा मेळों दी. आमी सोलवून गेल्या, थकोन गेल्या, साबार फावटी आमच्या संवसारान बुडोवन रोडोन आसा. आज आमकां फाटी परत घट करूंक तूं शकताय. आमच्या जिवितांत गेल्लो तो संतोष, तो आनंद परत तूं दिवंक शकताय. तूं सांगताय ते गेल्ल्या जिवना विशांत तूं चिंता करिनाका. मुखार पळय बरोशान तूं जिये. होय सोम्या, साबार फावटी आमकां सांगतात आकांनी बदलूंक कोणा वरवीं जायना. साबार फावटी आमी आमच्या कॅरेक्टर नडत्यान बदलावण हाडूंक जायना. पूण आज तुजें उतर आमचें तें बदलावान हाडटा. तुजें उतर आमकां सकदेवल करता, आमकां सुस्मिकायेन भरता, आमकां कणवळ्यान धायळ्यान भरता. आमकांच रिते कर तुज्या मुखार रावतना, तूं तुज्या जाणवायेन भरतना तूं आमकां कालतें करताय आनी कालतो सगळो वर्तो जातलोय म्हूण तुवें सांगलाय. तुज्या कालतेपणाचे आशिर्वाद बेसांव आमचे वयर देवान येवं दी. आमची कुटुंबां हांव मागता वडिलां खातीर कुटुंबाच्या,
मलगड्यां खातीर उतर प्राय पावन हांतुरणार रातच्या खातीर आनी तांची जतन घेतल्या खातीर तांचेर आशिर्वाद देव देंवन दी. उतर प्रायची हर एकली पवित्र आत्म्यान बरोवन दी. हांतुरणार जीं आसात, व्हीलचॅरार तीं आसात, पिडेन तीं आसात, मरणांतीक पिडे कोणाक जाल्यांत, क्वारंटायन जावन आसात, ICU MICU NICU ह्या भितर व्हेंटिलेटर आसा तांचेर दया दाखय आमकां दिल्ली त्या सावा WhatsApp email फेसबुकाचेर तुका समर्पण दिता हांव सोम्या. तांकां हर एकल्या तूं आपोड नितळ कर आनी ह्या उतरांच्या आदाराचेर जेजू तुज्या सगळे बडवत महिमेवत नांवान हा सुवार्थ आयकले हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजू शिवमोग्गा दिएसीस आमच्या येसूस्परच्या पंगडा खातीर दिव्यवाणी लायव्ह YouTube चॅनलाच्या मिसांवा खातीर मागा. मुखाच्या भाव भयणीनो तुमचे त्या सामा कितें आसात जाल्यार ह्या प्रेयर कॉल आसल्यार म्हज्या WhatsApp नंबर या कॉल नंबर 9013905078 तुम्ही करियेत आनी हांगा ते नंबर सकयल बरोवन घाला ते तुमी नोट करियेत. ताच्या उपरांत तुमकां कितेंय संदेश बरोवंक आसा या उत्तेजन तुमी दिवचो संदेश हांगा कॉमेंट बॉक्स आसा. तुमी घाल्ले कॉमेंट्स आमी पळयता आनी ते आमकां प्रेरण दिता. म्हणजे दिसपट्ट्या नियाळान ती सबार कॉमेंट्स लोक घालता आनी ते म्हाका प्रेरण दिता. हर एक दीस ही सुवाता मुखार व्हरीजय करीजय आनी म्हाका देव बोळ दिता. आमच्या खातीर तुमी मागा आनी मुखल्या संदेशा खातीर तुमी राखून रावा. जावन आसा आज 8वो आवास्वर पूण 9वो आवास्वर. 9व्या आवास्वरांत आमी स्त्री हो मनशा कडेन संबंध ओळ 1 तावन 18 पर्यंत आमी पळयता. तुमच्या कडेन WhatsApp email Facebook आसा जाल्यार हो संदेश तुमी फॉरवर्ड करा. कित्याक ही सुवार्थेचें काम आमच्या हर एकल्यांचें. ही सुवार्ता हर एकल्याक पावोवन दी. देव बरें करूं.